आमचो लॅपटॉप परत पिड्ड्यार जालो, फॅनूच गेलो दिसता तेजो. सो आज एक्स्ट्रा स्टाफ ना आनी एक स्टाफ हाफ डे येतले. सो शंकरनाक म्हटलं हांगाच रावन फोन कॉल्स बीन सगळे घे. आनी फ्रांसीस लॅपटॉप घेवन गेल्यार पॅन्जीम परत रिपेर करपाक. आनी तो पर्यंत हांगा आनी शंकर बेगीन वयतलो न्हू, सो ताका बेगीन बेगीन जेवण वचोंक जाय म्हणून हांवें बेगीन जेवण केलें आयज. वेल्ली आसली, वेल्ल्यांची कडी केली, सुको गालमो केलो, चिकन आसलें तें फ्राय केलें, शीत केलें. जेवण करूंक येता तें सुद्दां इतलें बेगीन करना, हांवें फास्ट फास्ट केलें आयज बेगीन. आनी हांव बेगीन न्हांवन घेतलें, बायक धरलेलें, बायन म्हाजे सुसूच केली. सो अशें जालें. आनी आतां इल्लें नुस्तें पळोवंक वयता बायच्या खातीर बीन. आनी आमकां बी कितें आसलें जाल्यार रातचें फ्राय करूंक गावतलें. आज आदीची मम्मी घरा आसली पूण तें आपलें काम करूंक गेला, आधार कार्ड अपडेट, बँकेचें कितें कितें जाय सो तें येता जाल्यार पळोवया दनपारां. आदी तर येयला जस्ट हांव न्हांवपाक गेल्या पळय आदीचो आवाज. सो नुस्तें कितें गावता पळोवया अवेलेबल आतां. वताचे 12:30 जाले, बेगीन वचून येता. फास्ट फास्ट करून बायकूय भरूंक जाय. हांगा येवन पळयता जाल्यार काळ्यो कुल्ल्यो, गांवठी कुल्ल्यो आसा ते म्हणजे जित्यो हांवें घेतला. सो पळोवया कशें आनी हेंय घेतला सोनाळे कुल्ल्यो जित्यो आहा. हांगासर म्हाजें ऑलमोस्ट जेवण जालें. हांव कितें केलें, न्हांवन बीन गेलेलें, परत नुस्त्यान हात घालचो पडलो. न्हांवन गेल्लें बेगीन की तशेंच बाय मुतलेलें म्हाजें म्हणून. सो परत आयलें. आतां परत कितें करता, बायच्या आदी नुस्तें हाडूंक गेलें. सो बायक बेगीन बीन इल्लें बेश्टें फ्राय केल्यार तें शिताक बरोबर मातशें मोकून दिल्यार बरें जेवता. काय घालनासलें सो हांवें दोडयार हाडलें. मिरची पावडर चड घालनाका, फकत मीठ, हळद आनी आमटाणीचें सोय लावन ताका फ्राय करता. तिखसाणीचें घाल्यार खायना. सो आतां हांव ताका मिरची पावडर घालतलें फ्राय करपाक आमकां. आनी हे पळय ह्यो हांवें हांगासर कुल्ल्यो हाडल्यो. ह्यो म्हाका 5-6 गावल्या पूण बऱ्यो आहा, गांवठी अशें म्हटलां. आतां पळोवया कश्यो कितें त्यो बऱ्यो. आनी सारक्यो जित्यो आसल्यार धांवताल्यो, तेणें कट करून दिला. एक तो म्हाका बऱ्यो क्लीन करूंक जाय, कित्याक तेंच्यांनी न्हू हे पळय कितें म्हणटा तें हे बीन सारकें क्लीन करूं ना सारकें. सो बरें धुवन घेता. पयलीं धुवपाचें आसता पूण आतां कांय फायदा क्लीन केल्यार. सो बरें धुयता आनी कितें आहा तें क्लीन सारकें करून घेता. आनी आज हांवें स्पेशल कांय ना, बेश्टें चिकन फ्राय केला आनी आज केला गालम्याची किसमूर केला सुकी. आनी हांगासर जाता आमची वेल्ल्यांची कडी. सो खतखतात आतां वेल्ल्यो घातल्या, शिजता. सो आज हांवें एकटें नासून सुद्दां फटाफट सगळें करून घेतलें. आज काय तें नासलें. सो मागीर ताका हे दाखय तें कर अशें तशें. सो कुल्ल्यो बीन आतां खंयच्यो ना, कुल्ल्यो धुवन हें करता. सो सांजच्यो नाल्यार मागीर पळोवया कशें कितें तें. सो हें ऑलमोस्ट जालें जेवण रेडी आहा. दीदी येयलें, दीदीचें आधार कार्डाचें बीन सगळें काम जालें आसा. सो दीदी म्हणलें दीदी हांव मातशें कडेचें नुस्तें बीन हें तें सगळें हें करून घेता काय मातशें बायक लाय बायक लाय बरें येता. फ्रांसीस येवनाचो लॅपटॉप जाला काय खबर ना. बाकीचें सगळें म्हाजें जालें. हें सगळें काडून फ्रिजान दवरता. धुयता सामकें कुल्ल्यो, की नुस्त्याचो हातूच आसलो म्हाजो. वेल्ल्यांचें बीन हें नुस्तें बीन सगळें धुवन हें केल्लें न्हू. सो तें समजें करून घेता. कुल्ल्यो एक्चुली समजें करपाचें आसता तें पूण आतां टायम लागता, कित्याक आतां परत कातूंक जाय. बेस्ट लागता सुका मसाला फ्रायबाचो. सो सूप तशेंच करता. चिली नॉर्मल सुद्दां खावपाक अशें, पूण जावं क्रॅब सुका करता पळय तें तांकां सगळ्यांक आवडटा. सो तशेंच करा म्हणटा, कसलेय कुल्ल्यो आसूं न्ही. सो तें पळोवया तें मागीर करतलें नाल्यार सांजचें, नाल्यार कशें कितें पळयता कशें केन्ना कितें. आतां काय टायम गावता जाल्यार पळोवया, नाजाल्यार मागीर सांजचेंच करचें पडटा. एवरी डे सारकी रुटीन सारकी आमी न्हाली, बाय उठले की बायक न्हाणयलें बेगीन. लेट जाता मातसो न्हाणयलें. आनी सद्या तर 5 जाला पूण मातशें वत कशें आहा. सो बायक न्हाणयलें बीन आनी बायक समजा हाडलें ना तें बेश्टें रडटलें म्हणून. हे पळय भोंवपाक बाय हाय कर रे सगळें, हाय कर, हाय कर सगळें, हाय कर, हाय कर रे, हाय कर रे म्हण ना. आतां सद्या भोंवपाक वचपाक वता बा अंकलागेर येता मागीर या भोंवपाक. चल चल अंकलागेर येता. चल हाय कर अंकला, हाय कर, हाय कर, हाय कर, हाय कर मरे. बेगीन बेगीन हांव किचनान आयला. ते आमचे कूक येतले न्हू, तेज्या पयलीं हांव येयलें तें रांदतलें हांगासर सगळें हें करता. ताकाय मागीर डिस्टर्ब जातलें, म्हाकाय डिस्टर्ब जातलें. सो तें येवपाचें जालें. तेज्या पयलीं बेगीन बेगीन म्हणलें क्रॅब घेतले. तुमी जाणात आसले. सो म्हाका करपाक गावनाका, रातचें करूंकूच ना. सो ताका हांवें मीठ आनी हळद लायिल्ली. एक्चुली सोमतेच करता जाल्यार गरज ना लावपाचें. सो हे पळय गांवठी क्रॅब. दनपाराक टायम गावना, रातचें करून गावना म्हणून हांवें तशें लावन दवरलें, दनपाराच लावन दवरलेलें. सो तुमकां एक बारीकशी रेसिपी शेअर करता. म्हाज्या चॅनलाचेर आहा ही, पूण तरी सुद्दां आतां करतात न्हू. इजी आहा, फास्टूय जाता आनी सारकी टेस्टी लागता खावपाकूय. सो म्हाज्या स्टायलीन हांव तुमकां दाखयता हांव कशें करता तें. आनी चड इन्ग्रिडियंट केल्याक ना चड बरी लागता. हे पळय हांगासर क्रॅब ह्यो तेंच्यांनी डायरेक्टली क्लीन करून दिले म्हाका. हांवें हाका येवन मागीर बरेंशें धुलें. आनी एक्चुली हाका गरज ना लावपाचें, पूण हांवें काल हाडून दवरलेलें म्हणून आनी क्लीन केलें न्हू म्हणून ते हांवें ताका
मातशें सॉल्ट आनी मातशें हळद लावन दवरलेली, सो काय जावपाक जायना म्हणून. सो बऱ्यो आहा, काळ्यो बऱ्यो आहा, मोठे सारके भरलेल्यो आहा सारक्यो दिसते पळय. सो ह्यो क्रॅब जाल्यो. आनी ग्रायंडिंगाक मसाल्याक हांवें घेतला हांगासर हाफ कोकोनट घेतला, चडशीच कोथंबीर घेतला, खूब आहा ह्या, हेज्याकून चड सुद्दां घेवंक शकता तुमी. आनी 2 हांगा ग्रीन चिली घेतला. आनी हांगासर 2 मिडियम सायजचे कांदे घेतला, बारीक कट करून क्यूब. आनी 2 टोमॅटो घेतला. गरम मसाला, थोडोसो मिरची पावडर आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट. सो हे प्रोसेस हांव म्हाजें सगळें कितें लागतलें तें. आनी आतां स्टार्ट करया. सगळ्यांक पयलीं हांव हे पयलीं वांटून घेता. आनी हे वांटपाचें फकत कितें कितें घालतलें तें दाखयता आनी कशें कितें वांटपाचें, आनी कांयच घालपाचें ना. सो ह्या 3 प्लेटीन हांव इतलेंच घालतलें हांव. आनी मातशें धरधरीत वांटतलें, न्हू सारकी बारीक करचें ना, ही आहा तशीच कशी मातशी. आनी उदक कमी घालपाचें सारकें. सो चलो प्रोसेस स्टार्ट करया. सो हे घातली 2 ग्रीन चिली, ओटी कोथमीर घालता सगळी. तातूंत मातशें उदक घालता, चड घालना. सो हे बारीक चड करप ना, मातशें घर्र करून लायतात मिक्सर बंद करपाक जाय म्हाका. हांगासर म्हणजे ग्रायंड रेडी आहा हे पळय. आनी मोठे वांटला सारके पळय, इवन सायडीचे सुद्दां तशें आहा भाजून सुद्दां, कितले मोठे वांटले पळय. आनी सुक्के आहा पळय. हांगासर म्हाजे रेडी जालें. नेक्स्ट आतां प्रोसेस स्टार्ट करया हेजे वयल्यान. हांगासर कढाई दवरला, हातान घालता मातशें ऑयल. ऑयल घातले की तुमकां आनी मातशें स्पायसी कितें जाय जाल्यार तुमी तितून ग्रीन चिली मातशें फ्राय करूंक शकता. पूण हांवें ग्रायंडिंगान घातलें, सो आतां हांव घालचें ना. की तितून हांव मिरची पावडर मातशें ॲड करतलें, मातशें गरम मसाला ॲड करतलें. तें हांव हें करता, स्कीप करता ग्रीन चिली आनी फ्राय करून घालपाक. आतां मातशें स्पायसी खावपाचें चड आसता न्हू, सो तातूंत तुमी ॲड करूंक शकता. सो हांगासर म्हणजे तेल गरम जालें, सो हितून आतां फ्राय करता ऑनियन बरोबर फ्राय करून घेता. क्रॅब सुका मसाला सारको टेस्ट जाता. तुमी ड्राय जाल्यार सारके ड्राय करूंक शकता. मातशें तुमकां अशें मातशें थीक मातशें बेश्टें ग्रेवी कशी जाय न्हू, जाल्यार तुमी ग्रायंडींग करता पळय तेन्ना मातशें उदक मातशें एक्स्ट्रा घालपाचें आनी मातशें ग्रायंड करपाचें. इन केस तुमकां तशें जाय जाल्यार तुमकां अशें आनीक ड्राय जायना आटयता पळय, सुकयता तेन्ना बॉयल करून करून सारकें सुकता म्हटल्यार तशें करूंक शकता तुमी. सो क्रॅबाचो मागीर क्रॅब खाताना तेजो मसालो सुद्दां सारको सगळें खाता आमी ती ग्रेवी ती सुद्दां सारकी टेस्टी आसता. क्रॅब सुद्दां काबार जाय मागीर खावपाक दिसता मसालो बेश्टो. सो बरो तळसून घेवपाक जाय म्हाका कांदा फर्स्ट. हांगासर ऑनियन म्हजो फ्राय जाल्लो आहा, सो आतां हितून ॲड करता टोमॅटोज. तेजे वांगडाच ॲड करता मातशें जिंजर गार्लीक पेस्ट, चड घालना मातशें घालता. तेज्या वांगडाच मिक्स करून घेता. टोमॅटो न्हू ही मातशी बरी स्मॅश जावपाक जाय, मातशी बरें खूब जावन मातशी बरी मोवशी मातशी जातली. सायडीक हांव कवर करून दवरता. आतां पळोवया म्हजे टोमॅटो जाले काय. टोमॅटो मातशें बरें स्मॅश जाला मातशें. सो हाज्या वांगडा आतां घालता हे क्रॅब. हेका न्हू हांवें एक्चुली हळदी पावडर बीन सगळें लावन दवरला, नाल्यार तुमकां हळदी पावडर ॲड करपाक जाय. सॉल्ट आनी हळदी पावडर ऑलरेडी लायिल्ली आहा म्हाज्या. क्रॅब घालता आनी ह्यो आतां खूब बऱ्यो जावपाक जाय. सो मातशें तें मिक्स करून हेका परत कवर करून दवरता. हेजें आतां मातशें उदक मातशें सुट्टा न्हू कुल्ल्यांचें, सारकें तांबेंच दिसता बरें मोठे मोठे. हेका आतां मातशें वखदा खातीर हांव कवर करून घेता 2 मिनटां खातीर अशें मातशें. मागीर सगळें हांव मसालो बिसालो सगळें वांगडाच घालतलें. कोल्ले आनी सय वांगडाच सगळें बॉयल करतकीर न्हू तेजें टेस्ट मातशें बरी लागता. मागीर सयेच्या वांगडा सगळें वांगडाच घालतलें. आतां मातशें दवरला हांवें कितें कोल्ल्यांचें मातशें घालतलें सामकें मातशें उदक सुट्टा म्हणून. सो तें मातशें जावनी. क्रॅब मसालो न्हू इतलो इजी आहा आनी कांय लागना आनी खावपाकूय बरता. अर्द्याना क्रॅब न्हू म्हणजे गरम मसालो बीन घालता न्हू हे आमचें सय बीन भाजून बिजून करता तशेंय जाता अर्द्याना. पूण भाजच्या करचे पेक्षा डायरेक्ट करून गरम मसाला सुद्दां घालून आनीक बरें लागता. सो हांव अशेंच करता, ही म्हाजी स्टेप. क्रॅब भाजी मातशें जाय तितलें फूल कूक जावं ना मातशें कर. सो आतां हितून हांव ॲड करता म्हाजो जो मसालो ग्रायंड केला तो सगळो घालून घेता. हांगासर मसालो घातलो. हितून हांवें न्हू चड घालना, मातशें उदक घातला मिक्सराक लागला तितलें. सो हांवें तितून ॲड करता. प्लस म्हाजो रेड चिली पावडर प्लस गरम मसाला, सॉल्ट हांवें घातलेलें म्हणून हांव मातशें घालता आतां मसाल्या खातीर. सगळं हें घातलां हांवें कोकोनट बीन ग्रेवी त्या खातीर मातशें मारता. आनी हें सारकें आतां म्हाका मिक्स करूंक जाय. तुमी अशें हांवें हळदी पावडर पयलींच घातलेलो समज तेन्नाच हाडून करता मग हळदी पावडर तुमकां आतां ॲड करचें पडटा. की हांव आतां ॲड करना की ऑलरेडी हांवें क्रॅबाक सगळें लावन दवरलेलो मसालो हळदी पावडर आनी मीठ बीन तें मीठूय मातशें घातलां आनी हळदी पावडर ॲड करून आतां हितून.
सो हे सगळें मिक्स करून घेवपाक जाय आनी मसाल्याच्या वांगडा हे मागीर कूक जातले आमचे सगळें मिक्स सारकें बरें मिक्स करून घेता आतां सद्या हांगास हांवें सगळें मिक्स करून घेतला आनी हांवें मातशें उदक एड केलां की कितें मागीर क्रॅब न्हू कूक जावचें ना म्हणून सो आतां बरें ड्राय जायसर म्हाका कूक करून घेवंक जाय बरें शिजोवंक जाय हें सगळें आनी जाता तितलें तुमकां जाय जाल्यार कशें ड्राय जाय तशें करूंक शकता पळय सो ही आमी क्रॅब सो हेका आतां कवर करून दवरता आनी बरें बॉयल जावं तें कलरूय चेंज जाता तितून सगळो सो असलो माझा इजी सो रेसिपी तुमकां क्रॅब्स कोणाक आवडटा तर म्हाज्या स्टायलीन केला हांवें तुमी ट्राय करूंक शकता असो वयल्यान जाय जाल्यार तुमकां कोथंबीर हें करूंक शकता गार्निश करूंक शकता हांवें ऑलरेडी वांटून बीन घातलें न्हू आनी घालपाची नेसेसरी ना आतां सीजन न्हू तोरां घालूंक शकता बिमला घालूंक शकता कशें कितें सो म्हाजे आतां सद्या तोरां अवेलेबल ना आसा ते मातशें सुकलेले आहा म्हणून हांवें ते हें करूं ना आनी नाजाल्यार बिमला घालूंक शकता बिमला सद्या अवेलेबल ना हरशाला हांव बिमला बीन घालूंक घालता सुपर जाता नाजाल्यार तुमी मातशें आंबट कशें जाय जाल्यार 2 सोलां घालूंक शकता सगळें घालतना शिजयता आसतना सो एक बारीकशी टिप्स जाणांक आंबट कशें आवडना न्हू नाजाल्यार नॉर्मल अशें करूंक शकता केक ऑलरेडी हांवें तितून टोमॅटो एड केल्ले आहा म्हाजो रेसिपी तुमकां कशी आवडली कमेंट करून सांगा चलो